प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 16 वोड 7 ते 15 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्सेस 7 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि आपल्या उतरांच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी समजतात देखून तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा पर्यंत परतून त्याच उतरांनी मागणी करी नाकात. ह्या पासत बापा कडेन तुम्ही मागच्या आदींच तुमकां त्या वस्तूंची गरज आसा म्हूण बाप जाणा देखून तुम्ही तांचे परी जावं नाकात. देखून तुम्ही अशें प्रार्थना करचे: आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटाकाराच्या हातांतली आमकां दिवार. खरेंच तुम्ही दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो, पूण तुम्ही दुसऱ्यांक बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमचेय चुकी बक्षिसो ना. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आमकां मागण्या विशीं आमकां शिकोवन दिता आनी कशे भाशेन आमी मागणें करूंक जाय. बाबणीनो, जेन्ना आमी हे मागणें आमच्या बापा म्हणटा, आमी ती आतां आमकां ती संवय जाल्या आमच्या मनान ते आमी जे भाशेन भुरग्यांक ल्हान आसतना तांकां पोयट्री शिकयतात, जॅक एंड जील म्हणून, तशे भाशेन आमची आतां आमच्या बापा नमान मरे हें आमच्या तकलेन आमच्या काळजान आमी आतां तें डेकोर केलां. आनी जेन्ना आमी म्हणूंक जाय तें आमी डेकोर तें म्हणटा, पूण आमी चिंतिना की जेजून त्या उतरांक कितें सांगलां तें. आनी भाव ह्या मागण्याची सोजमणी जे जेजून आमकां शिकयल्या आमच्या बाबा, ती सोजमणी ना म्हणून आमी बडबड्यान ते मागणें कोत्ता आनी आतां आमकां मागणेचो कसलो फळ मेळना. वय आमी खूब मागणें कोत्ता, आमी मागणें केलें, देव आयकतलो, आयकत जाल्यार बरें, ना तर आमी मागणें करीत आसतले, अशें करून आमी मागणें करीत आसा. पूण जेन्ना आमी मागणें कोत्ता देव आमचें मागणें आयकता. देवाचें उतर म्हणटा, वेन आय कॉल यू आन्सर. म्हणजे वेन यू कॉल आय आन्सर. म्हणजे जेन्ना आमी देवाक उलो मारता तो आमचें मागणें आयकता. पूण खरेपणी आमी जेन्ना मागणें कोत्ता देव आमचें मागणें आयकता काय? खरेपणी आमी जेन्ना आमी मागणें कशे भाशेन करूंक जाय ही सजमणी घेवन आमी मागणें कोत्ता काय? देवाचें उतर म्हणटा, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. म्हणटच बाब न्हू, ह्या संवसारांत देवाची खोशी चलना. स्वर्गांत देवाची खोशी चलता, कित्याक सगळें देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. पूण हो संवसार देवान मनशाच्या हातान दिला, मनशाच्या कब्जान दिला. म्हणटच जेन्ना एक मनीस, जेन्ना आमी आमचें मन जें आहा, आमची खोशी जी आसा, आमी पेले सोडेक दवरता आनी देवाची खोशी करता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. आतां भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत देवाची खोशी कोत्ता, देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडटा. देवाचें राज ज्या भाशेन स्वर्गार चलता तशे भाशेन आमी हें राज देवाचें ह्या संवसारांत चालू करपाक आनी वाडपाक आमी आतां एके भाशेन आमी देवाक फायदो जाता. म्हणटच जो कोण आपले खोशेन चलता, जो कोण आपल्या उतरा प्रमाणे चलता, जो आपल्या खोशेन चलता, ताच्यान केन्नाच देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक जायना. म्हणटच आमी मागणें कोत्ता, तुजें राज येवं, तुजी खोशी जावं संवसारांत जशी आसा स्वर्गार. पूण भाव भयणीनो, आमी खरेपणी आमी म्हणटे आमी देवाक साथ दिता काय? आमी खरेपणी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता काय? खरेपणी ताचें उतर आमी आयकोन तें उतर आमी पाळटा काय? वय आमी मागणें कोत्ता आमच्या बाबाक, पूण खरेपणी बिश्टी बडबड्यान मागणें कोत्ता, आमी खरेपणी ताचें राज्य संवसारांत हाडटा. तेजे फुडें जेजू कितें म्हणटा, जेन्ना कोण आमकां दुखयता, कोण आमकां वायट करता, आमी तांकां बोगसुपाक गरजेचें. कित्याक तो आमकां बोगशिना जाल्यार, आमी दुसऱ्यांक बोगशिना जाल्यार देव आमकां बोगसूंक तयार ना. देवाक आमकां बोगसूंक जायना. आनी जेन्ना आमकां देवान बोगसूंक जायना, आमचे मागणें देव आयकना. देखून आमी भाव भयणीनो
आमी देवाचो मोग अनुभवून आमी ज्या लोकांनी आमकां दूख केलां वा कसलें वायट केलां आमी ताका बोगसुपाक आमी ओकमान धरिनासतना ताका बोगसणें दिवपाक गरजेचें ना तर बाबणे सोयतान येयलो आमचें पाड घालें आमकां खबर करतलो सोयतान आनी खूब लोक आयज आपल्या भावना प्रमाणे चलता आपल्या 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 खोशेन चलता आनी देवाचेर आड वेता कित्याक तांकां देवाचें उतर नको वय आमच्या बापा नमान मोरये खूब मागणे करतात आमी आमी दिसपट्टो गिरात आनी आमकां बोगसणें आमी सगळें मागता पूण जेन्ना बोगसणें दिवपाक जाय दुसऱ्यांक आमी बोगसणें दिना सोयतानाच्या ताब्यान आसता सोयतान आमकां काबार करून रोयता तो आमकां एकेच भाशेन उडोवचो ना आमकां लो 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 काबार करतलो देखून भाव भयणीनो आमी बोगसणें दिवपाक आमी ओपमान दवरिनासतना आमी खरेपणी जें उतर देवान जेजून आमकां सांगलां तें उतरा प्रमाणे चलपाक गरजेचें आयज भाव भयणीनो ह्या आमच्या बापा मागण्याचेर आमी नियाळ करुया आमी जें उतर म्हणीत आसा चिंतिनासतना तें आयज आमी चिंत दिवन त्या उतराचेर जेजू कितें म्हणटा तें सजमून आमी आतां आमचें मागणें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया जेन्ना आमी ह्या सजमणीन आमी मागणें करतले देव आमचें मागणें आयकतलो आमकां आमच्या मागण्याचें फळ आमच्या जिवितान मेळटलें हेंच फळ आमकां मेळपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.